मडगांव सिच्युएशन एक कडेन अशें क्लस्टर ऑफ केसीस ना डेंग्यूचो, म्हणजे आमची एक एक करून सेपरेट मेळटा. सो अशें जशें सावड्डे म्हणटा पळय तुमी, क्लब्ड आसा एक कडेन, आमचे एक कडेन केसीस ना. सो थोडे आतां आज पर्यंत सद्या आमची एकूच डेंग्यू केस कन्फर्मड आसा. अशे 8 आमच्यो केसीस सस्पेक्टेड आसा, पूण त्यो कन्फर्म जावं ना. सो असो हेच सडन इन्क्रीज इन केसीस जावं ना ह्या वर्साक. अंदू खंय मडगांवां फकत एकूच डेंग्यू केस रिपोर्ट जाल्या, 8 खंय दुबावीत दुयेंती. आमचे ऑफिशियल स्टॅटिस्टीक पळयल्यार कळटा की लास्ट इयर अप टू सप्टेंबर 2024 हांगा दाखयता की 83 केसीस आशिल्ल्यो, म्हणजे त्यो सगल्यो इम्पोर्टड आशिल्ल्यो. मलेरिया आमचे सगळे इम्पोर्टड आसा. आनी पूण ह्या वर्सा कंपेर करीत अप टू सप्टेंबर हांगा ऑफिशियल रिकॉर्ड्सान 43 दाखयता. मिन्स लायक ऑलमोस्ट 50% लेस आसा. सो पावसा लागून आमी मातशे अशें सतर्क रावता. म्हणल्यार आमचे एक्टिविटीज आतां आमी वाडोवन घातलेल्यो आसा. आमचे वर्कर डिफरंट एरियाज वता. सो पावस पडलो मागीर वॉटर कलेक्शन, ब्रिडींग स्टॅग्नेशन जावपाक शकता, म्हणून आमी मातशें एक चडूच एटेन्शन दिता एरिया, स्पेशली कन्स्ट्रक्शन सायटीर. सो आमच्या वर्करांक एवरी वीक मिटिंगे सांगलेले आसता की पावस पडलो कितें जाल्यार रोखडे वचून तुमी ती एरिया पळयात, कन्स्ट्रक्शन सायट्स पळयात आनी आमच्यो एक्शन टेकन जाय. फॉगिंग, स्प्रेईंग हें सारकें ऑन एटॅक मोडान कराय अशें म्हणून आमी सांगिल्लें आसा. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे.